मोगाळ भावा भयणांनो, सिंधुदुर्ग डायोसिसाक आयज एक व्हड खुशालकायेचो दीस. आयज आमी सगळीं त्रियेक देवाक मोहिमा आनी वाखाणणी दिवया, कित्याक देवान ताचेच येवजणेन डिकन गॅब्रियल फर्नांडीस हाका आपलो यादनीक जावन वेंचून काडलो. आनी हे समारंभेन तोच सर्वेस्पोर देव पवित्र आत्म्याचो शिक्को मारून डियॉकॉन गाब्रियलाक आपले पोरजेचो मुणयारी करतलो. डियॉकॉन गॅब्रियल फर्नांडीस ह्याच कोसेसांव सायबिणीक भेटयल्ल्या फिगोर्जेच्या दाबोस वाड्यांत 10 नोव्हेंबर 1996 ह्या वर्सा मानेस्त जेरोन आनी मानेस्तीन तेरेझिना फर्नांडीस हाका जल्मलो. जेरोन आनी तेरेझिना ह्या लग्नीक जिवितांत देवान 3 भुरगीं फावो केलीं. तातूंतलो सगळ्यांहून धाकटो गॅब्रियल. ताका एक व्हडलो भाव आनी एक व्हड भयण आसात. आयज ताचो बापूय जेरोन फर्नांडीस आपणाचो 70वो जल्माचो दीस मनयता. तर ताच्या पासतूय आमी मागुया. डियॉकॉन गाब्रियलान आपले मुळावें शिकप जिल्ला परिशद स्कूल आनी पाटकर हायस्कूल हांगा केलें. ताच्या उपरांत देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन ताणें सिंधुदुर्ग डायोसिसच्या सेंट जॉन वियानी मायनर सेमिनरी सावंतवाडी हांगासर प्रवेश केलो आनी थंयसून आपलें फुडलें शिकप SPK आनी RPD कॉलेजांत करून उचल्या क्रमांकांत तो पास जालो. ताचे उपरांत 2018 ह्या वर्सांत तो ओरिएंटेशन आनी तत्वज्ञान म्हणजे फिलॉसॉफीचें शिकप करूंक सेंट पायस सेमिनरींत मुंबय गेलो. थंयसरलो शिकप काबार जातूच 2021 ते 22 वर्सा नवसरणी केंद्र सावंतवाडी हांगासर आपली 1 वर्साची रिजन्सी केली. ताचे उपरांत तो 2022 ह्या वर्सांत थियोलॉजीचें शिकप करून परत सेंट पायस 10व्या सेमिनरींत गेलो. 29 जून 2025 वेर डियॅकोनाची दिक्षा घेवन ताणें डियॅकोनाची सेवा सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च आजगांव हांगासर दिली. डियॉकॉन गाब्रियल जावन आसा स्वभावान सादो आनी शिस्तीचो मनीस. आपणाक दिल्ली जबाबदारी तो शिस्तीन आनी बरे भाशेन करता. हीच शिस्त आपणाच्या शिकपान आनी खाजगी जिवितांत तो पाळटा. सेमिनरींत आसतना ताका लायब्ररी, इन्फर्मरी आनी हेर जबाबदारी दिल्ल्यो त्यो ताणें शिस्तीन आनी बरे भाशेन केल्यो. डियॉकॉन गाब्रियल जावन आसा थोड्या उतरांचो आनी हेच आमकां ताच्या शर्मावानी दिसोंक येता. ताचो शर्माव जावन आसा धाकटे पूण म्हत्वाचें आनी सगल्यांक बरे संदेश दितात तसले. आयज ताणें ताच्या याज्ञीकपणांक विशय घेतला. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणें. लुकाचें शुभवर्तमान अध्याय 1:38. मोगाच्यानू दर एक याज्ञीक क्रिस्ताची कूड समर्पण करता आनी जेजूचें कार्य आनी मिसांव फुडें व्हरता. तर आमी हांगा हाजीर जाल्या ती सगळीं भावार्थी
ह्या मिसांत खोतकोत्यांत मागुया. गाब्रिएल आमच्या भावान ही खोल जबाबदारी सगळ्या भावार्थान उर्बेन आनी मोगान पाळूंक आनी आपले सेवे वरवीं भाग्यवंतपणांत वाडूंक ह्याच मागण्याच्या मोनान ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेवंक आमी आयती जावया आनी सगळीं उबी रावन प्रवेश गीत गावन जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सोम्याचे सुख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आज आम्ही सगळी व्हडे कुशालकायेन दियाकन गाब्रिएल फेर्नांडीस ह्या आमच्या बाबाच्या यात्निकी मागणेच्या संस्कारणेचे समारंभेंत वांटो घेवंक एकठांय जाल्या. याज्ञिकपण देवाचें दान आमकां. याज्ञिकपणाचें आपोवणे गाब्रिएल आमच्या बाबाक देवान आपणाच्या उदारपणान फावो केला. ह्या आपोवण्या खातीर देवाक 3 वाजता आसतना आस्ताचे खातीर आमी सगळीं किरीत भाशेन मागुया. जेजूचो खरो अणभव घेवन आपणाच्या जिविताचे देखींतल्यान ताणें जेजूक गोवाय दिवंक आनी किरीत भाशेन ताचो आयचो विशय आसा, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणें ताणें आपणाचें जिवीत मांडूंक, देवाचो ताळो आयकून होच ताळो ताणें दुसऱ्यांक आपणाच्या जिविताचे देखींतल्यान पोरगोटूंक ह्या मिसांत थोडोसो वेळ ओगीच रावन ह्या आमच्या बाबा खातीर आमी सगळीं मागुया. आनी आमी सांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सगळीं आमी आमच्या पातकांचे बोगसणे मागून बाराबर म्हणुया. सोर पोतवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुण हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागीवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोतवीदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक.
उजळकी आणि भक्ती बऱ्या मनाच्या मनशा संसारी उदार प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुजे पोरजेक चलोवच्या याज्ञिकांच्या मुनियारपणाचो तूं उपयोग करताय. आज गॅब्रियल आमच्या भावाच्या याज्ञिकपणाची देणे दिवंक विचून काडटाय त्या तुज्या पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकाक गाब्रियलाक तिरासोनान तुजे कुशीक कालती जावचें देणे दी. अशें आपल्या मुनियारपणान आनी जिवितान क्रिस्ताताय तुका मोहिमा हाडूंक तोपावो. तो देव तुजी सभे पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. भाग्यवान पावलून रोमकारांक बरयलेली चिठी वेले वाचप. भावा भयणनो, देवान केल्ले काकुतीक लागून तुमचे लागीं हांव मागता तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बळी कशी तुमचेच ताका समर्पण करात. गिन्यान आसलेल्यांक कुटावता ती भेटवणी हीच. ह्या संवसाराचे चाली प्रमाणे चलूं नाकात, पूण तुमचें मन नवें जालां तशें तुमच्या जिविताची चालूय बदल दी. तेन्ना देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी जाणा जातल्यात. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो आमच्या सासणीक याज्ञिकान सोम्या जेजू क्रिस्तान उंड्या सोऱ्याचें ओपले दान. आमी चाल आयकुया. आमच्या सासणीक याज्ञिका सोम्या जेजू क्रिस्तान उंड्या सोऱ्याचें ओपले दान. आमच्या सासणीक याज्ञिका सोम्या जेजू क्रिस्तान उंड्या सोऱ्याचें ओपले दान. आमच्या सासणीक याज्ञिका सोम्या जेजू क्रिस्तान उंड्या सोऱ्याचें ओपले दान. म्हज्या सोम्या सर्वेस्पराचें उतर हें म्हज्या उजव्या हाताक बोर. तुज्या दुस्मानाक
हांव तुज्या पांया तोळा घालता आमच्या सासणी याज्ञिका सोम्या जेजू क्रिस्ता उंड्या सोऱ्याचे वोबलेदान आमच्या सासणी याज्ञिका सोम्या जेजू क्रिस्ता उंड्या सोऱ्याचे वोबलेदान सियोनात हांव सोर्वेस्पोर राजपोदवेची बेतकाठी तुज्या हातान दिता तुज्या शत्रू वयर राजवट चलो आमच्या सासणी याज्ञिका सोम्या जेजू क्रिस्ता उंड्या सोऱ्याचे वोबलेदान आमच्या सासणी याज्ञिका सोम्या जेजू क्रिस्ता उंड्या सोऱ्याचे वोबलेदान सोर्वेस्पोरान सोपूत दिला दिले उतर तो बोतोलचो ना मेल्कीजेदेका पोरी एकलोच एकलो याज्ञिक तूं सासना सासना आमच्या सासणी याज्ञिका सोम्या जेजू क्रिस्ता उंड्या सोऱ्याचे वोबलेदान आमच्या सासणी याज्ञिका सोम्या जेजू क्रिस्ता उंड्या सोऱ्याचे वोबलेदान भाग्योन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भाव भयणींनो सदांच खुशाल रावात थांबनासतना मागणें करात जाता ते जाव सदांच आर्गां दियात कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवे तुमी तशें केल्ले देवाक जाय ओतम्याचो स्वास दामून दवरी नाकात बाकणेची बेपर्वा करी नाकात पूण सगळ्यांची तपासणी करून कितें बरें तें घट सांबाळात सगळे तरेचे वायट पयस करात शांती दिता तो देव तुमकां सगळे वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां म्हणजे तुमचो आत्मो आनी कूड चुकोनासतना सारकी सांबाळूं तुमकां आपयल्यात तो विश्वासी आनी भासायला ते तोच शार्ती पावयतलो सर्वेस्पराचें उतर
सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमणे शुभ वर्तो मा. सव्या म्हयन्यान नाजरेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारान देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्ले. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सोर्वेस्पोर तुजे सोवे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियेव नाका मारिये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, म्हणटोच हें कशें घडतलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयूच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव देवाची चाकण, जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सरशिलो कट सरलो. सोम्याचे शुभ वर्तो मा. मोगाच्यानू आतां याज्ञिकी संस्कारणेची रीत सुरू जाता. याज्ञिकी संस्कार घेवंक आसा तो दियाकोन भाव गॅब्रिएल जेरोन फेर्नांडीस हाका फादर फ्रांसीस डिसोजा बिस्पाच्या आदीं ओपून दितले. बिशप साहेब दियाकोन गाब्रिएल याज्ञिकी भेस जोडूंक फावो आसा वा ना तें सजमोन घेतले. याज्ञिकी संस्कारनी घेवंक आसाय तो डियाकन गॅब्रिएल जेरोन फर्नांडीस मुखार सर. हांव हाजीर आसा. भोवमानादीक बापा, ह्या आमच्या भावाक याज्ञिकी वर्गाक उबारात म्हूण पवित्र सभा मागता. तो याज्ञिकी वर्ग घेवंक फावो तसलो म्हूण तूं जाणाय? क्रिस्ती परजे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी ताचेर जबाबदारी आसलेल्यांचें मत घेतल्या उपरांत तो फावो तसलो म्हूण दिसून आयला. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावाक आमी विचून काडटा. सगल्यांनी
देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या बाबा भयणीनो, उत्पोचचें पुस्तक आमी उगडीत जाल्यार पयलो आवेसवोर 26 ती 28वी वोड. Genesis chapter 1 verses 26 to 28. सोबीत उतरां आमकां मेळटात. देवान आपणाच्या सारक्याचो आनी आपणाच्या रुपाचो मनशाक रचलो. तो सोबीत देवाचें रूप घेवन जिविताचें दान घेवन एक मनीस ह्या संवसारांत जल्मता. जिवीत आमकां देवालें मोगाचें मोलादीक दान. पूण जिविताचें दान सोबीत करूंक, आनंद भरीत करूंक आनी कुरपे भरीत करूंक देवान आमकां सगल्यांक एक एक आपोणें दिलां. सगलीं आपोणी देवा कडल्यान येतात. आज आमचो भाव जेरोन गाब्रिएलाचो बापूय आपणाचो जल्माचो दीस समोर उरता आनी बाराचभर त्याची आवय तेरेजिन्या आनी लोकनीक संस्काराचे आपोवणें स्विकारलें. हे आपोवणे उदेशी तांकां 3 भुरगीं आई देवान फावो केली. हातूंतलें एक भुरगें गाब्रिएल तांणी देवाक दिलो. बाबा भयणीनो, सगलें आपोवणें आवय बापायचें आपोवण्या उदेशी आमकां भुरगीं फावो जातात. आनी आज एक किरीत आपोवणें यात्नीकपणाच्या आपोवण्याचेर आमी नियाळ करता. गाब्रिएल हे आमच्या दियाकन भावाच्या आपोवण्या खातीर आमी देवाक दिन वाचता. कित्याक हें दान देवानूच ताका फावो केला. तो बरो म्हूण न्हय, पूण देव बरो देखून. आतां भाव भयणीनो, हें आपोवणें आमचो भाव गाब्रिएल तो कसो जियेतलो ताणें आपणाचो हांगासर हो विशय आसा. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां पोरमणें. सोबीत उतरां, सायबीन मांयची उतरां, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां पोरमणें. म्हळ्यार देवाची येवजण ओडकून घेवंक, देवाची येवजण नियाडून, देवाचे येवजणी पोरमणें आपणाचें जिवीत तो जियोंक किरीत भाशेन आज ओतरेकता, आशेता. बाबा भयणीनो, हें देवाचें किरीत आपोवणें, हें देवाचें यादनिकी आपोवणें किरीत भाशेन देवाच्या उतरां पोरमणें तो चलतलो जाल्यार कितें म्हत्वाचें काय? देवाच्या उतरां पोरमणें चलतलो जाल्यार जेजूस ताका जबाब दिता. आमकां तो जोआचें शुभ वर्तमान 14वो आवेसवर 23वी वडीत मेळटा. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 23. जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो. म्हळ्यार उतरां पोरमणें चलतलो मनीस, चलतलो पाद्री, किरीत भाशेन देवाच्या मोगान भरलेलो मनीस, जेजूच्या मोगान भरलेलो मनीस. कित्याक जेजूचो मोग तर ना, घडी देवाचें उतरां पोरमणें चलूंक खूब अवघड. आमच्या भावान गाब्रिएलान आपणाचें सिमनारीचें शिकप करता आसतना जायते पावटी घडी प्रिस्टहूड हाचेर नियाळ केला. घडी जायतें शिकप केलां प्रिस्टहूड. पूण आज ताच्या दोळ्या मुखार पाद्रीपण म्हळ्यार कितें, यात्नीकपण म्हळ्यार कितें हें हांव साद्या उतरांनी भागयोन जोआंव मारी वियानी हो दिवसांत पाद्रीचो पात्रोन आनी अदीक करून आमच्या पाद्रीचो पात्रोन तेन्ना ताची सोबीत उतरां. वॉट इज प्रिस्टहूड? प्रिस्टहूड इज द लव ऑफ द हार्ट ऑफ जीसस. प्रिस्टहूड इज द लव ऑफ द हार्ट ऑफ जीसस. याज्ञिकपण म्हळ्यार जेजूच्या काळजाचो मोग. तर बाबा भयणीनो आनी अदीक करून गाब्रिएल, हो जेजूचो मोग तुज्या जिवितांत आसतलो जाल्यार कितें म्हत्वाचें? देवाचें उतर तर तूं पाडटलो, जेजूचो मोग गरजेचो. पूण जेजूचो मोग खरेपणी आमी करतले जाल्यार कितें म्हत्वाचें काय? एक धाकटुली घडणी घडये आमकां आदार दीत. हांगासर घडये जायत्यांनी अदीक करून पाद्रींनी हें पुस्तकां घडये वाचल्यांत. A.J. क्रॉनीन नांवाचो बरोवपी आसा, बाराचभर दोतोर. इज अ मेडिकल डॉक्टर. एट द सेम टायम इज अ prolific writer, स्कॉटलँड ह्या देशांतलो. सोंपून गेलो
ताची जायतीं पुस्तकां आसात. तातूंतलें एक सोबीत पुस्तक जें चलचित्र केलां, पिक्चर केलां, तें म्हणल्यार द सिटडेल. आतां आपणाच्या एका पुस्तकान A.J. क्रॉनीन, जो एक दोतोर आसलो, बराच रायटर आसलो, तो आपणाच्या जिवितांतली एक घडणी बरयता. ताका ताची खंय एका दिसाक नेमणूक दोतोर कसो, मेडिकल ऑफिसर कसो एका खेड्या गांवांत जाली, इन अ रिमोट विलेज. त्या काळार रस्तेकूय सारके नासले, जायतीं वर्सां आदीं रस्तेकूय सारके नासले. आतां A.J. क्रॉनीन पयल्याच दिसा ह्या क्लिनिकांत वेता, ह्या हॉस्पिटलांत वेता, जंयसर ताची नेमणूक अपॉयंटमेंट जाल्लो. आनी थंयसर खंय वचून धाकटुलें हॉस्पिटल, पूण हॉस्पिटलांतूय खूब गर्दी आसली, म्हळ्यार इट वॉज ओवरफूल. इतलेकूय पेशंट आसले आनी सगळे दोतोरांचेर तो नदर मारतालो, सगळीं बरे भाशेन वावर करतालीं. पूण ताचें नदर, his attention was drawn towards a 23-year-old nurse. 23 वर्सांची नर्स, ताची नदर ताचेर गेली. आनी कित्याक? हें तरणाटें चेडूं जी नर्स कशी वावुरताली, आपणाचो वावर खंय मोगान करताली, सगळ्यां लागीं आसोन उलयताली. आपूण कितली तकलोरी आसूं, विथ अ स्मायल शी वूड केअर फॉर एवरी पेशंट. बाबा न्हू. आनी ह्या A.J. क्रॉनीनान खंय एकूच दीस पडूंक ना. दर दिसा तो येता तेन्ना ही नर्स खंय तो पडयतालो, मोगान जबाबदारीन आपणाचो वावर करताली. बराचभर आस्ते मुखां म्हणान शी वॉज जनरेटींग पॉजिटीव एनर्जी अरावंड हर. इतलें की एका दिसा खंय ही नर्स येना जाल्यार शी वॉज मिस्ड. हॉस्पिटलांत सगळीं खंय तिका रावताली. दोतोर, दुसऱ्यो नर्सी आसात, दुसरो स्टाफ आसा, आनी अदीक करून थंय PDs आसात जे दे वर मिसींग हर. एका दिसाक देखून येना जाल्यार. आनी जेन्ना खंय हो दोतोर A.J. क्रॉनीन खूब ही वॉज इम्प्रेस्ड. पूण म्हयनो खंय कोबार जालो, तो पगार घालतालो, सॅलरी स्लिप्स पडयतालो. आनी ताणें खंय पडयलें, ए नर्सीक शी वॉज अंडरपेड. इतलो वावर करता तरी आसतना तिका फावो तो पगार नासलो. ताका खंय खूब राग आयलो. इतलो वावर करता तरी आसतना तिका गरज तो पगार मेळना. सो ताणें कितें केलें, हे नर्सीक आपणाच्या ऑफिसांत आपोवंक धाडली. आनी ताणें खंय तिचे लागीं एक गजाल सुरू केली. ताणें खंय सांगलें, सिस्टर, डू यू नो दॅट यू आर अंडरपेड? तुका खबर आसा तुका उणो पगार दितात म्हूण? तुका सुबेज पगार फावो. आनी ती खंय सांगूंक लागली, आय नो डॉक्टर, हांव जाणा. तेन्ना खंय ताणें सांगलें, तूं हे कारबारी आसात ताका कित्याक सांगना? तिणें खंय सांगलें, जायतीं कंप्लेनां केल्यांत कोणूच आयकना. तेन्ना खंय ह्या दोतोरान तिका सांगलें, तशें जाल्यार तूं ही नोकरी सोड, हें जॉब सोड. तुका शारांत आपूण अदीक बरें काम दिता. तेन्ना थंय ती म्हणोंक लागली, तेवूय जाणा डॉक्टर आपूण शारांत गेल्यार आपणाक सुबेज पगार मेळटलो, सुबेज पयशे मेळटलेच, हांव जाणा. पूण म्हाका मेळटा त्या पयशांक हांगासर ह्या हॉस्पिटलांत, ह्या खेड्या गांवांत कोण कामाक येवचो ना. आनी त्या कामाक येना जाल्यार हांगासरले जे PDs आसात तांकां कश्ट पडटले, दे वील सफर. भाव भयणीनो, ह्या दोतोराक खूब अजाप दिसलें. हांगासर सगळीं आमी वावर करतात आमकां सुबेज पगार मेळचे खातीर. आनी हांगासर कोण काम करता जाणा आसतनाय तरी आसतना आपणाचो वावर करता. तो खंय तिका जायत्या भासांनी तिका समजावंक प्रयत्न करता. बोगोर बोगोर खंय हो कितेंय सांगता तेन्ना ही खंय नर्स म्हणटाले, डॉक्टर, इट्स ओके, गॉड नोज, गॉड अंडरस्टँड्स. बोगोर बोगोर खंय म्हणटाली, देव जाणा, आसूं दोतोर, देव जाणा. ही म्हणून खंय ह्या A.J. क्रॉनीनाकूच खंय राग आयलो, तिडो खायली. ताणें खंय तिका म्हणलें, इवन युअर गॉड नोज यू डिजर्व मोर. तुजो देव देखून जाणा तुका सुबेज पगार फावो म्हूण. तेन्ना भाव भयणीनो, ही नर्स खंय अशी उलयली, डॉक्टर, इफ माय गॉड नोज आय डिजर्व मोर, that is enough for me. If my God knows I deserve more, that is enough for me.
For I live for Jesus and I am ready to die for Jesus. ती खंय म्हणूंक लागली, दोतोर म्हजो देव तो जाणा म्हाका सुबेज पगार फावो म्हूण हें इतलेंच म्हाका पुरो, कित्याक हांव जेजू पासत जियेतां आनी जेजू पासत मरूंक तयार आसा. बाबा भयणीनो, जेजूचो तर आमी खऱ्या मोगान आमचो भाव गाब्रिएल आपणाच्या जिवितान, याज्ञिकी जिवितान तर खऱ्या मोगान जियेतलो आनी ताचे प्रमाणे आपणाचो हो विशय जियेतलो. जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे हें तो जियेतलो जाल्यार गरज आसा ओळखून घेवंक की जेजू जावन आसा आपणाच्या जिविताचो मोस, आपणाच्या जिविताची जोर आनी जिविताची तेंगशी. Jesus is the source of your life and the summit of your life. हें तर ना जाल्यार जायते फावटी म्हज्यान तुमचें याज्ञिकपण घडये जायते फावटी घडये बेश्टें जातलें. आनी हाकाच लागून बागेवन पावलू रोमकाराची चिटीन 8वे स्वरान 31वी वरी, Romans chapter 8 verse 31, जेजू म्हणटात, If God is with us, who can be against us? देव जर आमच्या सांगाताक आसा, आमची आड कोण आसत? देखून तुज्या जिवितांतल्यान ह्या देवाचो सदांच मोग करचो. आनी हाकाच लागून हाचें पयलें वाचप तातूंत आमकां मेळटलां सदांच संवसारी नोदरे प्रमाणेनूय, पूण देवाचे नोदरे प्रमाणे आनी देवाचे कुशे प्रमाणे तुजें जिवीत जिये. देवाची कुशी संवसार घडये आमकां जायत्या भासांनी ताळण्यो घालीत, संवसारी व्हडपण आमकां घडये जायते वाटांनी ओडीत, पूण जेजू देवाचो पूत आमकां कितें सांगता, ताची येवजण म्हजे विशीं कितें हें जाणा जावंक आमकां म्हत्वाचें. आमकां पयलें वाचपांत मेळ्ळां देवाचे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां जेजून आपयल्यान बागेन पावलू सांगता. आनी जेन्ना तूं देवाचे कुशे प्रमाणे जियेतलो, देवाचें उतर पाडटलो, तेन्ना आयच्या दुसऱ्या वाचपांत बागेन पावलू तेसालोनिकारांक बरोवन म्हणटा 3 उतरां मेळ्ळ्यान, रिजॉयस, प्रे एंड थँक. पयले सुवातेर कुशाल जा, संतोश भरीत जा. जेन्ना देवाचे कुशे प्रमाणे तूं जियेतलो तेन्ना तुज्या जिवितान ही खरी भितरली कुशालकाय आसतली जी कोणाच्यानूच आमकां दिवंक जायना. ही कुशालकाय आसा तेन्ना आमी केरीत भाशेन आमचे मागणे उद्देशी देवाक सदांच दिन वाचतल्या. सगळ्या वेळार देवाक दिन वाशीत जायात. ही आमकां ही उतरां मेळ्ळ्यान. देखून तुज्या जिवितांतल्यान केरीत भाशेन जेन्ना तूं देवाची कुशी पाडटा तेन्ना भितरली कुशालकाय देव तुका फावो करतलो आनी देव आमकां सगल्यांक फावो करतलो आनी सगल्या गोडितांनी आमी देवाक दिन वाचूंक पावतल्यात. आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान सायबीण मांयच्या जिवितांतल्यान ही तर आमी वाट चलतल्या, देवाची कुशी पाडटल्यान सायबीण मांय आमकां शुभ वर्तमानान वाट दाखयता. आनी ही वाट सायबीण मांय पयले सुवातेर जेन्ना देवाचें आपोणे येता, तुका देवाच्या पुताची मांय जावंक वेंचून काडल्या. हे आपोणे येता तेन्ना सायबीण मांय सगळे तरेचे ताचे लागीं गाब्रिएल दुता लागीं जायते वासपूस करतात आनी मागीर 3 तरेचो जबाब दिता. ह्या विशयांत आमकां मेळ्ळा, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. हातूंत 3 तरेचे जबाब सायबिणीचे आमकां मेळटात. पयलो जबाब आसा द रिस्पॉन्स ऑफ टोटल फेथ, पुराय बाबार्थाचो. पुराय बाबार्थाचो ही आसा हांव दोनयाची चाकोन जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. सायबीण मांय आनी फुडें विचार करिना. जेन्ना दूत ताका सांगता तुजे लागीं जो पूत आसा तो देवाचो पूत, सायबीण मांय बाबार्थाचो पुराय बाबार्थाचो जबाब दिता. पयलो बाबार्थाचो जबाब दिता. दुसरो तिचो जबाब जावन आसा पुराय ल्हानविकायेचो, रिस्पॉन्स ऑफ टोटल ह्युमिलिटी. ही आसा हांव दोनयाची चाकोन. उगडास दवरचो. जेजू आमकां म्हणटा तुवें सगलो वावर केलो म्हणटच आमी म्हणचें चालती बेश्टी चाकरां आमी. आमकां दिल्लो वावर आमी ह्या संवसारांत केलो जाल्यार सायबीण मांय हें पयलीं आमकां वाट दाखयता. आमी चाकरां. देखून सायबीण मांयक वेंचून काडल्या देखून ती गोरवान फुलोना. आपूण देवाच्या पुताची मांय म्हूण हें व्हडपण घेना. जबाब दिता हांव देवाची चाकोन. देखून आमच्याय जिवितान आनी तुज्याय जिवितान दियाकन गाब्रिएल ही ल्हानविकाय आसची, पुराय ल्हानविकाय. आनी तिसरो जबाब आसा आमकां इंग्लिजींतल्यान आमी म्हणटले टोटल पर्सिवियरन्स.
ती आख्या आपणाच्या जिवितान एक पावटी तिणें जबाब दिलो, बाबा ह्या हांव दोनयाची चाकून जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे केन्नाच फाटीं ओडोन पडोंक ना. जायते तिका कश्ट पडले. तिच्या 33 वर्सांचो पूत आमी जाणात जेजू कुर्साचेर उमकळटात. आनी खंयची माय निरपराधी आपणाच्या पुताक तिचे काळजाक कितें भोगलें आसतलें जेन्ना आपणाच्या पुताक वडवडटा तो पड येता. पूण तिणें एक जबाब दिलो बाबार्थाचो, ल्हानविकायेचो. हाका लागून ती आपणाच्या आख्या जिवितान विस्वाशीपण सांबाळटा. टोटल फेथफुलनेस. देखून आज दियाकन गाब्रिएल तुज्या जिवितान जेन्ना हे सायबिणीची उतरां तुवें घेतल्यान, हीच सायबीण माय आमकां सगळ्याक अदीक करून पाद्रींक आनी माद्रींक आनी घोडी आमकां सोणेकल्याक आज तुका आनी म्हाका आनी आमकां सगळ्यांक म्हणटा. जोआंचे शुभ वर्तमानांतलीं उतरां 2 अवेस्वर 5वी वड. जॉन चॅप्टर 2 वर्स 5. म्हजो पूत सांगीत तितलें तुमी करात. डू एज माय सन टेल्स यू. आज गाब्रिएल तुका सायबीण माय म्हणटा, म्हजो पूत सांगीत तितलें तूं तुज्या आख्या जिवितांत कर. आतां तिचो पूत कितें सांगता, पयलो संदेश जो तुवें मनांत दवरचो. तिचो पूत आमकां किरीत भाशेन आनी आज तुका उगडास करता. जोआंचें शुभ वर्तमान 15व अवेस्वर 9वे वडींतलीं उतरां. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 9 आमकां मेळ्ळ्यांत हीं उतरां. म्हज्या मोगांत रावात. अबायड इन माय लव. ताच्या जेजूच्या मोगांत रावूंक वावुरचो. आनी कसो वावुरतलो? 2 दिसां जायतो वावर केल्या उपरांत जायती आमकां पाद्रीक माद्रीक आनी आमकां सगळ्यांक एक ताळणी येता. माय वर्क इज माय प्रेयर. आनी मागणे घडी आमी सायडीन दवरतात. आमचो आदलो पाप साहेब आतां सांत पावलो II जॉन पॉल II आपणाच्या एका उलोवपांत पाद्री लागीं उलोवन सांगतालो, इफ यू लिव विथ दीस फिलॉसॉफी ऑफ माय वर्क इज माय प्रेयर, दॅट इज अ डेंजरस मॅक्सिम. हें चिंतप घडये जायते फावटी आमकां ताळणी येवं येता. देखून आज कांय बरीं उतरां आमी थोड्या वेळान उरतल्या. लोकान हाडलेलीं दानां घे. तूं करतलोय तें समजून घे. तुज्या हातान घेतलोय ताची देख घे. आनी कुर्सार किडायल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावचें जाल्यार ह्या जेजूचो मोग तुज्या काळजान सदांच रिगून आसचो. अबायड इन माय लव. दुसरो तिचो पूत तुका सांगता आनी आज घडी आमकां सगल्यांक उगडास करून म्हणटा, हांवें सेवा घेवंक न्हय पूण हांव सेवा करूंक आयलां. मातेवाचें शुभ वर्तमान 10व अवेस्वर 40 आनी 5 वड. मार्क चॅप्टर 10 वर्स 45 जेजू म्हणटा, हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलां. जेन्ना तूं जेजूच्या मोगान जियेतलो त्याच मोगान तूं हे पोरजेची सेवा करतलो. कित्याक आमची सेवा सोशल सर्वीस न्हय पूण म्हजी आनी तुमची आमची यादनिकी आनी माद्रीची सेवा म्हळ्यार जेजूच्या मोगान करतली सेवा. तर ही सेवा ताकाच लागून मादर ट्रिजाची सोबीत उतरां जी जायते फावटी तुमी आयकल्यांत. तिका एका दिसाक पत्रकारांनीकूय विचार केलो, मादर हाव कॅन यू टच पीपल हू आर स्टिंकींग. घाण मागता त्या मनशांची तुज्यान कसो म्हूण ताका हात लावूं येता. आनी तिणेंकूय जबाब दिलो, आय सी द फेस ऑफ जीसस इन एवरी ह्युमन पर्सन एंड आय टच देम एज इफ आय टच जीसस. हांव दर एका मनशाच्या जिवितान जेजूचो रूपकार पळयता आनी जेजूच म्हूण ताका हात लायता. देखून आयचो दुसरो संदेश जे तुजो पूत सांगता, सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक हांव आयलां. देखून दुसरो संदेश सेवे चाकरेचो तुजो किरीत तुज्या जिवितान वावर जावचो. आनी निमणे स्वाती तिचो पूत आमकां सांगता जोआचें शुभ वर्तमान 10व अवेस्वर 10वी वड. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. आय हॅव कम टू गिव यू लायफ एंड लायफ इन अबंडन्स. हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां आनी तें तुमकां सुभापणी दिवंक आयलां. एप्रिलाचे 26 तारखेर पाप साहेब लिओ 14व्यान कांय दियाकनांक रोमा शारान ताच्या यादनिकी मागणी दिली. आनी ही मागणी दिता आसतना पाप साहेब लिओ 14व्यान किरीत भाशेन ह्या नवे यादनिकांक एक संदेश दिलो आनी ताका म्हळें, बी इन्स्ट्रुमेंट्स अँड मॅसेंजर्स ऑफ लायफ. बी इन्स्ट्रुमेंट अँड मॅसेंजर्स ऑफ लायफ. तुमच्या जिवितांतल्यान
तुमी जिविताची हातियारां जायात. तुमचो वावर आसा, लेट युअर रोल नॉट बी जस्ट अ मियर रोल, बट लेट इट बी अ पार्टिसिपेशन इन द लाईफ गिविंग मिशन ऑफ जीसस. लेट युअर vocation be participation in the life-giving mission of Jesus. So, also, and तुमचो वाव अदीक करून दियाकन गाब्रिएल जिवीत तुजी सेवा आसा ते सेवेत चाकरेंतल्यान तुवें दुसऱ्यांक जिवीत दिवचें. सोंपें न्हय. ताका लागून आमी आज सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या. बाबा भयणीनो, आज आमी घडये ताचे कुशालकायेन वांटो घेवंक एकठांय जाल्या. म्हज्या सगळ्यां लागीं, पाद्री लागीं, बिस्पा लागीं आनी आमच्या सगळ्यां लागीं एक मागणें. सदांच हे आमच्या बाबा खातीर मागुया. कितें मागचें? जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें हो संदेश ताणें आपणाच्या जिवितांतल्यान शार्ती पावोवंक. आमेन. मोगाच्यानो, आतां याज्ञिकी संस्करणी घेवंक आसा तो आमचो भाव गॅब्रिएल फेर्नांडीस बिस्पा मुखार उबो रावतलो आनी बिशप साहेब थोडी प्रश्न विचारून याज्ञिकी जिविताची जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पाळूंक ताका खुशी आसा वो ना तें समजून घेतले. म्हज्या मोगार पुता, याज्ञिकपण घेवंक मुखार सरच्या आदीं एपोरचे मुखार ही जबाबदारी घेवंक आनी ताचे कायदे पाडून तुका खुशी आसा म्हूण तुवें दाखोवंक जाय. सुमयाच्या इणाची सोतनाय करच्यात. याज्ञिकी वर्गान बिस्पाचो प्रमाणीक वावराडी जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान याज्ञिकी मुणयारपण सदांच चलोवंक तुका खुशी आसा? होय, म्हाका खुशी आसा. देवाची मोहिमेक आनी क्रिस्ती पोरजेच्या भाग्योतपणान पवित्र सभेचे चाली प्रमाणे क्रिस्ताचे गूट भक्तीपणी आनी विस्वाशीपणी समोरंभूंक तुका खुशी आसा? होय, म्हाका खुशी आसा. शुभ वर्तमान परगटून आनी कातोलीक भावार्थ शिकोवन देवाच्या उतराचे मोणयारपण फावो ते परीन साणवायेन चलोवंक तुका खुशी आसा? होय, म्हाका खुशी आसा. क्रिस्तान आमच्या श्रेष्ठ याज्ञिकान आपुणूच निर्मोल बोली जावन बापाक भेटोवणी केली. ताचे लागीं दिसान दीस अदीक व्हडा एकवटान जिवन आनी ताचे बरोबर मनशाचे सोडवणे खातीर देवाक तुजीच भेटोवणी करून तुका खुशी आसा? होय, देवाच्या आदारान म्हाका खुशी आसा. आतां उमेदवार बिस्पा मुखार दिमी घालून आपले जोडलेले हात बिस्पांच्या हातांनी दवरून सोर लोकां समोर आपल्या खालतेपणाची भास दितलो. म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार येतल्यान मान दितलोय आनी कालतो रावतलोय म्हूण भास दिताय? होय, हांव भास दितां. देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच देव सुपूर्ण करूं. मोगाड बाबा भयणानो, याज्ञिकी मोणयारपणाक विसलेल्या ह्या आमच्या सेवकाची सर्वेस्पोर देव बाप आपली सुभाष सर्गीची देणी ओतू म्हूण मागुया. आतां आमच्या बाबा गॅब्रिएलान देवाची सेवा कोचाक फुडें काडलेलें हें मेट जिविताच्या शेवट पर्यंत थीरपणान सांबाळूंक आदार आनी कृपा सांता भक्तांच्या मजतीन मागुया. आमी पास्का काळार आसाव देखून सगळीं आमी उबी रावून ह्या प्रार्थनान भक्तीपणी भाग घेवया. Sumia kakut kor
Krista kakut kor. Somia kakut kor. Krista hai kam kam. Bhagavant Marie Devace Mae. Bhagavant Migueli. Bhagavant Gabriel. Bhagavant Deodutano. Bhagavant Zuse. Bhagavant João Bautista. Bhagavant Pedro ani Paulo. Bhagavant João. Bhagavant Maria Magdalena. Bhagavant Bartolomeva. Bhagavant Tomasa. Bhagavant Stefana. Bhagavant Loresa. Antiochecha Bhagavantinasa. Bhagavant Anyesa. Bhagavant Perpetua ani Felicita. Bhagavant Gregor. Bhagavant Agostina. Bhagavant Basila. Bhagavant Bernada. Bhagavant Francis ani Dominga. Bhagavant Francis Xavera. Bhagavant João de Brito. Bhagavant Maria Vianney. Siena cha Bhagavant Catarina. Bhagavant Cursa cha Zuava. Avila cha Bhagavant Teresa. Bhagavant Benedicta. Assisi cha Bhagavant Francisa. Bhagavant Gonzalo Garcia. Kolkata cha Bhagavant Teresa.
भागिवंत अल्फोन्सा, भागिवंत कुरियाकोस चावरा, भागिवंत जुझे वाजा, पादुवेच्या भागिवंत आंतोनी, सोमेस देवाच्या भागिवंतानो आणि भक्तानो, तुझी दया दाखोवन सोर्वा हायटांतली सोर पाहातकांतली सासनाच्या मोरणांतली तुवें मनशा स्वयं घेतलो वरवीं तुझ्या मरणाने पुनर्जीवन पोणा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमी पातकी तुझे पवित्र सोबेक चलोय आनी सांबाळ म्हूण पाप साहेबा आनी सोमे स्वर्गाच्या मुण्याऱ्या आपल्या बेसान सांबाळ म्हूण सर्व राष्ट्रांक शांती आनी खरो एकवट दी म्हूण आमकां तुजे सेवेंत घोटको आनी सांबाळ म्हूण ह्या विंचलोल्याक आशिर्वाद दी म्हूण ह्या विंचलोल्याक आशिर्वाद दी आनी पवित्र कोर म्हूण ह्या विंचलोल्याक आशिर्वाद दी पवित्र कोर आनी अभिषिक्त कोर म्हूण जेजू जिव्या देवाच्या पुता क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दोयन आयक आमकां सर्वेस्परा आमच्या देवा या तुझ्या सेवकाक पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आनी याज्ञिकी कृपेचें बोर दी तुजी मुखार पवित्र सेवेक आमी ताका समर्पिता तुज्या अगणीत उदारपणान ताका सांबाळून व्हर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सगळीं बसात. मोगाच्यानो ह्या वक्ता याज्ञिकी संस्करणी घेतलो आमचो भाव गेब्रियल बिस्पा सरशी वचून दिमी घालता. बिस्प वगो रावून ताच्या माथ्यार आपले हात दवरून मागणें कोता. हें जातोच जमो आसलेले सगळे याज्ञिकूय आपले हात ताच्या माथ्यार दवरून मागणें करतात. आमी सगळीं
पवित्र आत्म्या देवून ये. हे गीत गावन आमच्या भावा पासत मागोया.
आतां आपले हात विस्तरून आमचे गोवळी बाप संस्करणेचें प्रार्थन म्हणटले. हो एक म्हत्वाचो वेळ जावन आसा. आमी सगळीं उबी रावून आमच्या ह्या भावा पासत आमचे मागणे देवाक भेटोवया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजी दावन सोर बरेपण उपसता आनी सोर पदवी तूं वांटाय. तुजे वरवीं सोकणें वाडटा आनी तीर जाता. जाणवायेन तिरायलेली तुजी मांदावडी पोरमणे मनशाक तूं दिसान दीस अदीक सुपूर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं यात्नीकपणाचे वर्ग आनी लेविताचें मोणयारपण तुवें स्थापलाय आनी वाडयलाय. तुजी पोरसाद चलोवच्याक महायात्निकाक अधिकार दिलोय तेन्ना तांचे सांगाती आनी मोणयारपणाचे आदारी जावच्याक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशांक विचल्याय. अशें अरोण्यांत मोइसेसाक तुवें दिल्ली जाणटिकाय 70 बुदवंतांक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें वरिश्ठ पोरजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समारंभूंक तांकां फावो तसले यात्नीक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांदावडीन सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या दोन दोतांक सगळ्या संवसारार बावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकयणाय दिनाय. देखून सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं मागता, आमचे अशक्तायेक आदार लाभय. कित्याक जितली व्हड आनी आमची अस्कोताय तितली आदाराची आमकां अदीक गरज. सोर पदवीदार बापा, ह्या तुज्या सेवकाक याज्ञीकपणाची पदवी लाभय म्हूण आमी प्रार्थता. पवित्र आत्मो ताच्या कारसांत नव्यान घाल. अशें देवा, तुजे कुर्चें घेतलेले आदारी वर्गाचें मोणयारपण तो सांबाळूं आनी आपले चाली पोरमणे हेरांक बाग्योताची देख तो जावं. आमच्या वर्गाचो प्रमाणीक सहकारी तो जावं आनी सुवर्तमान सगळ्या संवसाराक पावूं आनी सोर राष्ट्रां जेजू क्रिस्ता सवें एकवटून देवाची एक पवित्र पोरसाद जावं. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवटकी चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सगळीं बसात. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी सोर पदवेदार देवाक अर्गां आनी वाखाणणी दिवया. हे घडये तावन आमचो भाव गॅब्रियल फेर्नांडीस सासनीक याज्ञीक. आतां ह्या आमच्या नव्या याज्ञीकाक फादर अँड्रू डिमेल्लो याज्ञीकपणाची नेसण नेसयतले.
आतां गवळी बाब आपणा समोर दिमेर आसा त्या नव्या याज्ञिकाक संस्करणेच्या पवित्र तेलान मागतले. सोम्या जेजू क्रिस्ताक तांच्या बापान पवित्र आत्म्याची सोक्तीन मागलोलो क्रिस्ती पोरसा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळू. देवाच्या लोकां पासत मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा एक याज्ञिकान करूंक जाय आसली वर्ती सेवा. आतां आपणा मुखार दिमेर आसलेल्या ह्या याज्ञिकाच्या हातान मुंडो आनी दाका रोस दिवन ताचें जिवीत जेजूच्या जिविता भाशेन जियोंक गवळी बाब नव्या याज्ञिकाक उलो दितात. देवाक भेटोवच्याक लोकान हाडलेलीं दानां घे. तूं करतलोय तें समजून घे. तुज्या हातान घेतलोय ताची देख घे आनी कुर्सार किडायलेल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. आतां नवो याज्ञीक फादर गॅब्रियल फेर्नांडीस हांकां गवळी बाब आपली शांती आनी अभिनंदन पाठयतले. तांचे बरोबर वेदीचेर आसलेले
याज्ञिकूय आपली शांती आनी अभिनंदन पाठयतले. Concelebrants, kindly note that only those who are in the sanctuary will be giving the kiss of peace. मोगाळ बाबा बेडिनो, हे घडये तावन क्रिस्त बलिदानाचो संभ्रम सदांच्या भाशेन फुडें वेतलो. आतां दानांची मेरवणूक आसतली. सगळीं आमी कोयरा बरोबर बेटवणेचें गीत गावया. Amen.
म्हज्या बाबा भयणांनो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा देवा, तुज्या याज्ञिकांनी तुजे विधी भोंवती तुजी आनी तुजे पोरजेची सेवा केल्ली तुका जाय जाली. तुज्या सेवकाचें मुणयारपण तुका सदां मानच्याक आनी तुजे पवित्र सभेन सदां तोखता तसले फळ ताणें दिवच्याक ह्या यत्नाच्या बोडान दोयीन ताका फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची काडसां उबारा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र पापा, सर्व पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व गाडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच सोणीत पुताक तुवें नव्या आनी सासनीक कराराचो परम याज्ञीक मागलोय आनी तुजे उपरमीत मोगा येवजणीन हें ताचें एकूच याज्ञीकपण पवित्र सभेन चालू आसचें म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपणायलोले पोरचेक तुनूच रायाळ याज्ञीकपणान नेटयता, पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक विचून काडटा आनी अशें ते आत दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मुणयारपणान भागीदार जावंक पावतात. तांणी तुज्या नांवान मनशाकुळाचे सोडवणेचें बलिदान नवसरूंक तुज्या भुरग्याक पास्काचें जेवण वाडून तो तांकां मुणयारी नेमता. तुजे पवित्र पोरचेक प्रिती मोगान चलोवंक उतरान पोसूंक आनी संस्कारांनी घट करूंक तूं तांकां आपयता. तुका भावार्थाची आनी मोगाची तांबोन आसतना गोवाय दिवंक ते क्रिस्ता सारके जावंक वावुरतात आनी तुजे सेवे आनी भावपणाचे सोडवणे खातीर आपलें जिवीत तुका भेटयतात. देखून सर्वेस्परा, सोर देवदूता आनी सातां भोगता सांगाती आमी तुका वाखणटाव आनी संतोशाच्या उमाड्यांनी गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं रोचना कोरेपणी तुका वाखणटा. कित्याक तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तीन तूं सगल्याक जिवी दिताय आनी सगळें पवित्र करताय आनी सुर्या उदेवन ते दीस सोंपोपर्यान तुज्या नांवाक निर्मोळ पेटोवणी करच्याक तुका काशा पोरसा तूं समयत आसाय. देखून सर्वेस्परा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीं दानां त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या दयाळपणान पवित्र कर. जावं ती आमकां तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत.
ताचीच आज्ञा पाडून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परादीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून ताणें आशिर्वाद घातलो. तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ताणें आशिर्वाद घातलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमची पासत आनी साबारां पासत तें वाडवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो कूड. देखून सर्वेस्परा आमची सोडवणी पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा परणांचो तशेंच ताच्या वैभवीपणो जिवंतपणांचो आनी स्वर्ग प्रवेशाचो आमी उगडास करता. आनी ताच्या दुसऱ्या येण्यान बरवशान ओतरेकून हें जिवें आनी पवित्र बलिदान दिनवाशी खारसान आमी तुका भेटयता. सर्वेस्परा सोडवणेची बोली मानून घेवन तुजी इश्टागत तुवें आमकां दिली. तर पवित्र सभेचे हे भेटवणेचेर तुजी नदर घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बोर आनी ताच्या एकवटान ती एक कूड आनी एक आत्मो जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले एक संपूर्ण आनी सासणीक दान तो आमकां करूं. अशें तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या भोव भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये भाग्यवंत जुजे तिचो पोती तुजे भाग्यवंत धर्मदूत आनी वैभवी रक्तसाक्षी आनी सोमेस सांता भक्ता सांगाता तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. सर्वेस्परा ही सदांची बोली आख्या संवसाराची शांती आनी सोडवण सुपूर्ण करूंक ह्या संवसारान वाटसुदे तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवकाक लिव आमच्या भाग्यवंत बापा आनी आंगण्याल आमच्या गोंवली बापा सांगाता सोम्याच गोंवल्या आनी ह्या तुज्या सेवकाक आमच्या गाब्रियलाक आयज पवित्र सभे खातीर यादनीक जावन संस्कार लाय. तशेंच सगळ्या संस्कारांची घेतलेल्यांक आनी तुका आपणाक आसात ते सगळे पोरशे बराबर भावार्थान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे मुखार
येवंक फावो केल्याय ह्या कुटुंबांची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवोल्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या सोमेस तुज्या भुरग्यांक दोयालपणीन तुज्या थंय एकठांय कर. अंतरलेल्या आमच्या भाव भयणींक आनी तुका मानव ह्या संवसारांतान उतरलेल्यांक समेस्तांक मोवाळेन तुज्या राज्यान घे. तुवें सगळीं बरोबर आमी तुजी मोहिमेन सासणांक दादोशी जावंक ओतरेकताव. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं ताचे उद्देशी तूं सगळीं बरी देणी संवसाराक वांटून दिताय. ताची वरवीं आनी ताच्या संगता आनी ताची थाई पवित्र आत्म्याच्या एकपोटान देवा सोर पदवीदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा पोरमणे हो विशय घेवन आमचो यात्नीक भाव फादर गॅब्रियल आपणाच्या यात्निकी जिविताची सुरवात करता. ह्या आपणाच्या आपोवण्याक आनी ह्या आपणाच्या विशयाक सदांच तो विस्वाशी रावन आमी सगळीं ताचे खातीर बाराबोर मागून म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा. तुझे राज येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. तो ह्या कोण्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार बोरवशान ओतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकातांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमची सोफी आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी सोमया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना फुडें तोरमात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटा.
मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, आमी भेटयल्ल्या आनी शेवल्या त्या देवीक बोली तुज्या यात्निकाक गाब्रियलाक आनी सगळ्या तुज्या सेवकांक जिवीत दिव. अशें सासनीक प्रिती मोगान तुका एकवटून तुजे मोहिमेक फावो ती सेवा करूंक तो पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमी अनिमानो आशिर्वाद नव्या यात्निका आनी दोगूय बिस्म आमी सांगाते तुमकां दितले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. विस्वाशीपणान याज्ञिकपणाचे कायदे तुवें पाडच्या. पवित्र सभा घडलोलो आनी चलयतलो सर्वेस्पोर दिव आपले कुरपीन तुका निरंतरी राखूं. तोच तुका ह्या संवसारांत देवीक प्रिती मोगाचो सेवक, स्वताचो साक्षी आनी संदानाचो विस्वाशी म्हूण यारी करूं. भावार्थ्यांक जिवो उंडो आनी जिविताचें उतर दिवन ती ओदीक आनी ओदीक क्रिस्ताचे कुडीच्या एकवटान वाडच्याक तो तुका खरो गवडी करूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमा सोमेस्तांचेर सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद घालूं. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.